नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं वळेच्यो मुखेल खबरो। म्हापशा आयतारा फातोडेर हिट अँड रन टेम्पोचो दुचाकीक धपको 20 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण। पणजेन चर्चीकडेन झाड पडून जखमी जाल्ले चलयेक बांबोळी उपचार चालू आसतना दुर्दैवी मरण। राजधानी पणजेत बारीक मोठी झाडां पडपाच्यो घडणुको चालूच। बुधवार मेरेन राज्यात ऑरेंज अलर्ट। राज्यात पावसाचो उट्टांगार चालूच। कुट्टाळे घराचेर पालसण कोसळून मोठे लुकसाण। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच। वेळसांव ग्रामसभेत थाराव मंजूर। रोमी लिपीक अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवपा विशींचोय ग्रामसभेन घेतलो थाराव। आयतारा ग्रामसभा गाजल्यो। चांद्रा केके ग्रुपाचे रो हाऊस प्रकल्प रद्द करपाचो थाराव। हळडोणे पर्यटन धोरण मसुद्याक खर विरोध। थिवे ग्रामसभेत आयलो हुंवाराचो विशय। आणि 3 दीस जाले तरी म्हालाचे बोटीचो उजो आटापना। उजो नियंत्रणात हाडपाचे काम जुजा पावण्यार सुरू। कोस्टगार्डाच्यो 3 बोटी तैनात। कोस्टगार्डाचे उपमहानिरीक्षक मनोज भाटी यांची माहिती। आता खबरो विस्तारान। म्हापशा हिट अँड रन केशीन एका 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण। आयतारा फातोडेर सहऱ्यांचेर धुळेर म्हापशा हांगासर भाजी व्हरपी टेम्पोन दुचाकीक धपको दिवन पळ काडलो। अपघातांत मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचे नाव मुबारक आणि मयत भाजयेच्या दुकानार कामाक आशिल्लो अशें कळटा। 7 सुमार मी इले तेन्ना पळयला तो सायटीक पडलेलो आणि एम्ब्युलन्स आसली, पुलीस आसले आणि कोण हाचेर बघणारे खूप असतात न्हू, ते आसले, लोक आसले। कितें चड लागलेले मेजर लागलेले म्हणजे तो जागेवरच म्हाका दिसता मेलेलो असा दिसता तो, ते काय हालचाल काय नसते आणि तकलीक मार दिसतालो, मार तकलीक लागलेले। कितें कोण मारून गेला बी अशें कितें ते काय कळना न्हू आणि केन्ना झाला काय खबर। म्हापसा आल्को फुलेन हांगासर आयज सकाळी 6 वरांचेर एक हिट अँड रन फटल एक्सिडंट जाल्लो आसा। ह्या एक्सिडंटान जो 2 व्हिलरीचेर एक्टिवा गाडयेचेर आशिल्लो मुबारक हाचो खंय तरी ह्या जाग्याचेर एक फटल एक्सिडंटान मरण पावलो आसा। मुबारक जो 20 वर्साचो पिराय रावपी कुचेलीर हांगासरलो आपल्या घरा कडल्यान म्हापसा सायडीक वयतालो आणि दुयेरान जेन्ना पावलो तेन्ना समोरच्यान एक टाटा ट्रॅव्हलर जी गुड्स कॅरियर आशिल्ली तिचो खंय तरी तेच्या गाडयेक धक्को लागलो आणि ही जी गाडी आसा ती थळाव्या जाग्या वयल्यान पळोवन गेल्ली आसा। जेन्ना ही खबर म्हापसा पुलिशेक कळ्ळी, थळाव्या जाग्याचेर म्हापशेचे पुलीस तशेंच PI पंचनामा खातीर जाग्याचेर पाविल्ले आसा। त्याच प्रमाणे जो गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसा गुड्स कॅरियराचो तो सद्या शोधात म्हापसा पुलीस आसा। ह्या घटने बद्दल जशी अपडेट आमकां तशी मेळत रावतली तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयत रावतली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी। सेगीत पडपी पावसाक लागून कुट्टाळेच्या क्लिफ वाज हांच्या घराचेर मोठे पालसण कोसळ्ळें। देवादयेन जिवीत हानी जावंक ना, मात घराचे बरेच लुकसाण जालां। आमदार आंतोन वाज हांणी संकल्प आमोणकार हांणी लुकसाण जाल्ल्या घराची पळोवणी केली। गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच आसा। आयतारा दनपारां कुट्टाळे क्लिफ वाज हांच्या घराचेर पालसण कोसळ्ळें। देवादयेन जिवीत हानी जावंक ना, मात घराचें लुकसाण जालां। आमदार आंतोन वाज हांणी संकल्प आमोणकार हांणी घराची पळोवणी केली। आनीक पालसणां कोसळपाची भिरांत आशिल्ल्यान राखणे वणत बांदून दिता म्हूण आमदार आंतोन वाज हांणी ह्या वेळार आश्वासन दिलें। धाकलो आवाज चलयलो म्हाका धांवन येयलो आवाज येवन म्हणून म्हाजे ओम परार आपूण पळयता वचून आमी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेतून म्हणल्यार घरा कोणतो आवाज येयलो आनी सगळें डॅमेज जालें आनी सगळें उदो येवन म्हणजे आंगार पडलें। हांव मागीर धांवन तुका येयलें, काय जावं ना तुका? ना ना कांय जावं। सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वयरसावन देंवन येता म्हणून मावी म्हजी सिजनान आसली। थँक यू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना, सेफ जाली।
आनी भुरगीं घरां आयलीं आयज संडे जावन भुरगीं घरां आयलीं आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जातात हालीं हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता असो मडगांव MLA संतोष कामोळकर ताकाय आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडार वयचे सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून आय थँक माय बोथ MLA माय पडटले MLA हातून वास आनी मडगांव MLA संतोष कामोळकर एक उलयार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले माडान ते गुदांव कडेन कपला सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर लँडस्लायड जाला लँडस्लायड बरी व्हडली व्हडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान पडलेली आसा आनी घरूय भरपूर डॅमेज जाल्लें आसा आनी ते घरूय मातशें नोड्याचें आसा ताका लागून ती नोडे बी फुटल्या आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मुर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा तो वास्को हांव ताका हांगासर काळजान दिव बरें करून दाखयलें वास्को साकून तो हांगासर एक्सपोर्टार आयलो पळोवपाक परत आनी व्हेरी रिस्की आसा आनी म्हाका दिसता ही जी व्हडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिट्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता त्यो ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले आमचे कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे MLA बाब अतुल वास तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लँडस्लायड जाला आनी मुद्दाम येयला की जे घर आसा तें म्हाज्या फ्रेंडाचें क्लिफ वासाचें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा आनी आमच्या आमदाराक फोन केलो येवच्या पयलीं सो आमदार म्हाका आपूण ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुठल्याचो इज व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणी सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा बाय गॉड ग्रेस कांयच जावना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा वेळसावची ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक विरोध करपी आनी रोमी लिपीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा विशींचे दोनूय म्हत्वाचे थाराव वेळसावच्या ग्रामसभेत एकमतान मंजूर जाले. आयतारा वेळसाव ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली. ह्या वेळार थळाव्यांनी दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच असो विरोधी सूर लावन धरलो. तशेंच रोमी लिपयेक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली. निमणे ह्या दोनूय म्हत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत एकमतान थाराव मंजूर जालो. आज जी ग्रामसभा आमची वेलसांव पाली इसोची पंचायताची ग्रामसभा आसली आनी आतां मेजर इश्यूज म्हणल्यार आमचे सांगल्याचे सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मिटींग आसली तेन्ना आमचे पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आनी एलोंग विथ ऑल मेंबर्स आमी डिसिजन घेयलें सनबर्न आमगे हितू सावथार नाक म्हणून आनी तें आमी आज ग्रामसभा आमी लोकां मुखार आमी हाडलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केल्या खातीर हांव तेमकां सगळ्यांक हाजीर आसल्या कारणांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच्यान सेकेंड इश्यूज आसलेलो म्हणजे ते आमचें कोंकणी लिपीचें आमचें तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी पास केलां आनी ती कितें बरी गोश्ट आनी आमकां सगळ्यांकूच जाय ही आमची कोंकणी लिपी आमचे मुखार फुडें पावपाक आनी तशेंच आनी मायनर इश्यूज आसले अबावट रिगार्डींग गार्बेज आनी तशेंच हावस टॅक्स कलेक्शन तेय आमच्या सगळ्यांनी एक मनान सगळे ते पास जाले आनी हेचेर फुडें आमी सगळे बरे डेव्हलपमेंट इश्यूज हे ग्रामसभेन आनी सगळ्यांचे एक मनान ते पास करतले आश बागयता. आज पयलें रेजोल्युशन जे वेलसांव इसोची पंचायतान सरपंच एलोंग विथ देर डिप्युटी सरपंच मेंबर्स ऑल द मेंबर्स तेणी एक रेजोल्युशन घेयलें हे सनबर्न जे सावथा येवपाचें आहा आनी सगळी चाडोड जालो आहा बोवाड जालो आहा की आमकां वेलसांव म्हणजे हिंगा सावथा नाका म्हणून हेजेर तेमी एक वॉयसान रेजोल्युशन पास केलें लोकांक की येस आमकां सावथाक सनबर्न हिंगा नाका. आतां कित्याक नाका आमी पडे एज अ सिनियर सिटीजन मुगेलें हांवें पडयलां आफ्टर द सनबर्न कितलो लोक थिंगा मेला कितले एक्सिडेंट जाले कितले सगळे भुरगे पेडेर जाले हे पेपराचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सो हेंच आमकां सावथाक हाडपाक
नाका अशें हो एक प्रश्न थिंगा आमच्या पंचायतान घेतला आनी सगळ्यांनी ताका हें केला एप्रूव केला. सो हें बरी वस्त आमच्या वेलसांपाली रिसोर्सी पंचायतान. सो तांकां हांव शाबासकी दिता, हें बरें रेजोल्युशन तेणी घेतलां म्हणून. आनी दुसरें तेणी रेजोल्युशन जें मांडलां तें आमचें रोमी लिपी इक्वल स्टेचर दिच म्हूण हेंय एक वॉयसान पास जालां. आनी हेका लागून ही 2 रेजोल्युशन म्हाका काळजांतान मोठ दिसली, कित्याक एक वॉयसान लोकांक कसलेंय ओपोज नासतना ही दोनी रेजोल्युशन पास केल्या. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा चांदर वाठारांतली ग्रामसभा मेगा प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. चांदरा जावपी केके प्रकल्पातले 28 रो हावजीसांच्या बांदकामाक थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. नगर नियोजन खात्यान पळोवणी करिनासतना ह्या प्रकल्पाक परवानो दिलो अशें सांगतात. देखून चालू आशिल्ल्या प्रकल्पाचें काम बंद करपा खातीर आनी प्रकल्पाक दिल्लो परवानो रद्द करपा खातीर TCPक पत्र बरोवपाची मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. You said something, answer to it and show me the letter. Which letter? Don't ask me. अरे तू don't उठलावला कशी बघ म्हणे किती what रिप्लाय दिला ना त्यांनी लेटर रिप्लाय दिला no to it रिसर्च किती होईल ना काय किती होईल ना काय and he said no how you रिप्लाय दिला सेट म्हणा बस हे झालं जे कोण आपण कंप्लेंट केलं बस त्यांना पण आम्ही अपेक्षा कोणा पण आपण सांगूया किती किती ना फुल आपके गांव आपला आज आमगे पंचायत इशू आलो केके प्रोजेक्ट आणि इथं मेगा प्रोजेक्ट म्हणून आता बोर्ड झाला गावांत आणि people are opposing it. Now opposing करपा आता कितें जाला प्रॉब्लम people are not opposing the mega project कित्याक तो project इफार्ट येतलो but there are some clauses where TCP has failed. हिंगात कितें जाला TCP previous developer to license दिला but there is an encroachment into KK and KK मोठा KK को license दिला TCP when there is an encroachment how they can give a license to both the developers when there is an encroachment आणि आता कितें लोकांक त्रास जाले आता तिका कोण लोक आहाय ते भितर आहाय KK मोठा आपणा तुम्ही ते दुरीक मोडपा येताय तुम्ही खूप पयशे so there is a big confusion over here. I understood the entire situation when I was there for the Gram Sabha. So I have come to a resolution saying that the Gram Sabha or the Panchayat has no power to stop the project. To write a complaint letter to TCP how they have fraudulently given these licenses. Take a technical कितको पास केली technical file when there is an encroachment in other property. So AJ जापास आणि TCP should revoke and हिंगा the TCP is doing a lot of blunders where jeopardizing people's properties. पण कोर्टी यहाँ लिटिगेशन हाँ कोर्टी यहाँ तेरे देखो लाइसेंस पास होता है आई थिंक अल्टीमेटली आता पंचायत त्रास होता है लोग पंचायत को समझ रहा है but TCP has to verify first before finalizing the final license with the panchayat also if there is any litigation going on either there is some dispute की जहाँ थे मेन इशू म्हणटा KK कंस्ट्रक्शन म्हणून रो बंगलो येता रो बंगलो TCPंतल्यान सगळें पास जावन सगळें आमी डॉक्युमेंटान दिले तेणी ते हेजेर आमी पयलीं लोकांक हें सांगलोलें पूण तेणें आमी लोकांनी एकल्यान तो जाहीर दिसलो तेणें सांगलोलें की आमकां वॉटर एबिलिटी आनी लायट आनी गार्बेज तेंगे डिस्पोजल तेंगे हें दीच म्हूण मागीर तेणी आमकां एफिडेवीट करून हाडिल्लें तें आमी सगळें केलें दिताय म्हूण आमी आनी ते हेजेर आमी लायसन्स पास जालें तेगेलें ते हेजेर आमी बॉडी मिटिंगेक प्रपोज केलें आनी आमी तें दिलें मागीर थिंगा सायडीक तेगे केकेन ते आमी पडना आनी म्हणून केकेन गेले केकेन थिंगा ते लोक येयलो ती भायर घेवपा तेणी एनक्रोच केलो तेंगेली प्रॉपर्टी पूण केके कितें पडटा आपल्यागे सारकें आहा त्या कोण्या सारकें आहा की ते आमकां म्हणून थिंग सर्वेयर बी आनी तेणी मेळचपाक इतलें आमी केलें आनी कांय ना आमच्या लोकांनी कितें लोक कांय ना आतां आमी सांगलां TCPंतल्यान आमी रिवोक करचें म्हणून आमी सद्या स्टॉप द वर्क आमी लेटर केलो आहा तेंकां आनी ती लोक म्हणटा अजून स्टॉप द वर्क आसतना तरी आसतना ते काम कोताय म्हणटाय ते लोक पूण आतां आमी पुलिसां बी एक कंप्लेन घातली आनी ते एका आनी ऑर्डर घातले की ते स्टॉप द वर्क. आल्दोना ग्रामसभेत पर्यटन धोरणाक एकमतान विरोध करपाचो निर्णय जालो. जनता विरोध करता आसत जाल्यार सरकारान तें आयकुपाक जाय अशें सरपंचान म्हणलें. हळडोणांत जायत्या लोकांनी घरपट्टी फारीक करूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीक सुमार 19 लाखांची वसुली बाकी आशिल्ल्याचें सरपंचान सांगलें. रोमी लिक्वीक अधिकृत भास जाहीर करपाचो थारावूय हळडोणा पंचायतीन घेतलो.
Tourism policy, see, we are given information, though I have not gone through it state, but we are given information that it is going to affect. See, if everybody is saying something, the government job is to listen. If you recollect, in the past when there was Congress government, special SEZ issue, आमचीच policy, because the government to revert it back. Bulldozing these things without discussing and consulting stakeholders may not be in the right direction. So we were given inputs that maybe Algona is not a big tourism village, but you never know. There are many people who depend on tourism, taxi car also, barik, and we are concerned about marginalized stakeholders. आणि आमचे पंचायतीचो इशू आलो तो हाऊस टॅक्स जाय तेलो फारीक करूंक for whatever reason, we are not going into the reason. We have made an appeal. There are suggestions that are how to recover it. We'll make an effort and hopefully to the tune of almost 19 lakhs. That's big amount for us. 37 years रोमी लिपीक जागो घेवंक ना आनी आमी हाका लागून ग्लोबल कोंकणी रोमी लिपी फोरम घडोवन हाडलेलो आहा आनी हे भाशेन आमी सगळ्या विलेजींनी हे रेजोल्युशन आमी पास करून घेता आनी आल्दोनकारांक वरवीं आमची ह्या आल्दोनकारांनी आमकां हे रेजोल्युशन पास करून दिलें हे बरें करून सरपंच आनी आख्खे ग्रामपंचायती थिये पंचायतीत आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत हुंवाराच्या समस्येचो विशय बरोच तापलो. लोकांनी हे विशीं जायते प्रश्न ग्रामसभेत उपरासले. थिये वाठारांत गाळ काडपाचें काम करूं नाशिल्ल्यान पावसांत हुंवार येवन लोकांच्या घरांनी तशेंच शेतांनी उदक भरिल्लें. असोच पावस पडत रावलो जाल्यार हुंवाराची समस्या आनीकूय वाडपाक शकता. ताका लागून हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केल्या. तशेंच आनीकूय हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. The victim of flood affected at Mainawado. I just want to speak the flood which was on the last 2 weeks. This was regarding based on the river weeds which was flooded in the water, and because of that we had the flood issue. The weeds had what happened? The weeds had piled up in the river, and the weeds had gone and stuck to the Manas committee. I think this has been, we have discussed in the Gram Sabha today meeting. We will see what is been done by the Panchayat and take strict action on the Manas committee. आमच्या तितून फ्लडिंग जाल्लें म्हणून आनी देवरा 4-5 गांव तेजेर इशू आसात फ्लडिंग जावपाचें कारण अशें आहा की थंयसर तो नेवो ब्रीज बांदला तो फॉल्टी ब्रीज बांदला आनी थंयसर जे डंपींग केल्लें गार्बेज ती काडूंक ना आनी ड्रेजिंग जे थंयसर रिक्वायर आसलें थंयसर करूना खंयसर रिक्वायर्ड आसा थंयसर तें करनासतना काम केलां. आतां तें ड्रेजिंग मातशें इमिजिएटली करचें आनी फ्लडिंग फुडें जावचें म्हणून हांवें प्रश्न मांडलो आसा आनी पंचायतीन रेजोल्युशन पास केलां आनी दे वील टेक अप टू द कंसर्न डिपार्टमेंट. म्हणजे ब्रीज फॉल्टी जेन्ना ताका ब्रिजाक 15 मिटरांचे ते वाट आसली ती आतां 8 मिटरांचीच वाट दवरल्या ताका लागून बॉटलनेक जाला ते वन ऑफ द रिजन. आनी आमच्या दुसरें कितें आसा दर्यान देंवपाक वाट ना कित्याक क्रोकोडायल्स आसा आनी खूब लोये जाल्यात ताका लागून आमकां थंयसर उदकानूच देंवपाक मेळना. मातशेच्या दारान जर हें माती भरल्या जाल्यार खारें उदीक वयर चडना ना म्हणून उदीक हें उदीक आमच्या दर्याचें देंवना आनी धरणाचें उदीक घेवन आमकां हे कसो पाड जाल्ले आसा. लोकांचे कितें ग्रेवेन्सीस आसले ते आमी आयकून घेतले आनी व्यवस्थीतपणे तांकां आन्सर केले आनी लोकांनी कॉपरेट करून आमचें आयकलेलें आसा आनी ही जी आमचे कडेन प्रपोजल येयल्ले आहा ते आमी करून दिता म्हणून आश्वासन मेन ते फ्लडिंगाचे चड इश्यूज आसले ते आतां आमी कितें सर्टन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉलो अप करून आमी एक कितें तरी तात्पुरतो तोडगो काडटा म्हणून हे केल्लें आसा. मार्केटाचो इश्यू आमचे कडेन थंय हे आसा पूण काही जे तो आदी कितें जे कोण जनरल बॉडी आसले तेंच्या मेंबर्सांनी कोणी तर थ्रू CSR तो बांदलेलो आसा म्हणजे तो पोजेशनान आहा पंचायतीच्याच पंचायत प्रॉपर्टीनूच आसा. तेजो कितें आसा काही आतां ते लोकल कोण मार्केट करपी बाजाराक बसपी आसा ते लोकेलिटी वेंडरांक लागून तो मार्केट केल्लो आसा. तेजेर आतां आमी एक सोल्युशन असो घेतला की आतां लोकांचो प्रपोजल कितें आहा खंयसर जागे ओपन स्पेसी आहा थंयसर हें करचें ते आजून आमकां हँडओवर ना जाल्ल्या कारणान आमी आतां तो एक प्रपोजल केलें की कितें बारीकशे थंयसर कितें स्टार्ट करचें. गोंयच्या दर्यांत उजो लागिल्ल्या म्हालाच्या बोटीवेलो उजो नियंत्रणात हाडपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. उजो अजून नियंत्रणात आयिल्लो ना. हो उजो पालोवपा खातीर भारतीय कोस्ट गार्डाच्यो 3 बोटी तैनात केल्यात. ते भायर उजो कितले मेरेन नियंत्रणात आयला ताची हेलिकॉप्टरा वरवीं तपासणी चालू आसा. बेतलाच्या दर्यांत MV मार्क फ्रँकफर्ट ह्या म्हालाचे बोटीक शुक्रारा दनपारा उजो लागिल्लो. बोटीर लागिल्ल्या उज्यात एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. हे बोटीचेर फिलिपिनो, मॉन्टेनेग्रीन आनी युरोवेनियन नागरिकांसयत 21 क्रू मेंबर्स आशिल्ले. ही बोट मुंद्रा बंदरावेल्यान कोलंबो श्रीलंकेचे दिकेन वताली पूण उजो लागिल्ल्यान ती व्हांवन कारवारा पावल्या खंय.
उजो नियंत्रणात हाडपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. उजो पालोवपा खातीर भारतीय कोस्ट गार्डाच्यो 3 बोटी तैनात केल्यात अशें भारतीय कोस्ट गार्डाचे उपमहानिरीक्षक मनोज भाटिया हांणी सांगलें. Firefighting operation, it is still on. Fire is though under control. I'll not say that it is fully doused. We are 3 ships already in the area along with the vessel, and also we are taking regular sorties, air sorties. Yesterday we had spread the dry chemical powder also through helicopters, which has controlled the fire to a larger extent. Today also the efforts are on since morning. Morning indications are also there that there is some control over the fire. But just because it's a general fire and in the containers, it may take some more time. As if now there is no immediate danger to the life on board ship. All crew is intact except the one which has been reported dead so far. 20 crew balance is all intact on board, and we are keeping the vessel slightly away from the coast. We have also requested state agencies to prepare for any exigencies that may take place because of oil pollution. In case the things deteriorate further, we have dished out warning to all the concerned states so that the state disaster contingency plan is also activated towards the pollution response. Sir, by when we will be able to get control over the fire? Fire is, I'll say we are in the control of the fire, but generally because of containers, it as per the past experience takes about 3 to 4 days by the time it's fully doused off, and because even after dousing of fire, the area remains quite heated up. So there we have to keep a watch over this. Bureau report, Gomantak TV. साखळे कुकुळवाडी वाठारांतल्या महेश भजे यांच्या पोन्ने घराची मातयेची वणत कोसळून लाखांचे लुकसाण जाला. ही वणत कोसळिल्ल्यान ह्या घराक तेकून आशिल्ल्या प्रशांत नायक हांच्या घराची वणत कोसळपाक पावल्या. हाच्या विशीं म्हायती मेळटाच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री निधींतल्यान तांकां बेगोबेग मदत केली. तशेंच आपले स्वखर्चांतल्यान ह्या फामिलीक मजत करतलो अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें. हांव ह्या घरांत रावतालो तेका लागून 1-2 दीस पयलीं चीर पडल्या म्हणून म्हाका हेंच्यांनी भायर आमी सरले आनी शिफ्टींग जालें भावा कडेन. आनी मागीर हे केन्ना इन्सिडंट केन्ना जालो रोखडोच रातचो आलो त्याच राती कडेन. लॉस म्हणटा तुमकां? लॉस म्हणटा आतां कांय सांगूंक दिसतना न्हू, घरा आसल्या देवाची पयलींची घरां न्ही. ही भिंत पडलेली आसा आनी सामकी डेंजर जाल्लेली आसा ही. आनी हे सायडीन 2 दीस पयलीं तांणी हांगासर कापेज बांदून गेल्ले ते माती पडटाली म्हणून, आनी राती कडेन पावस आसता कारणान ती भिंत पडली तेंची पडली आनी ताचे बरोबर आमकां हे त्रास जालो. ही भिंतय आतां डेंजर जाल्लेली आसा, ती आतां हें करून तेंच्यांनी कितें तरी हें करून ती बांदून दिवची अशें आमी केलें. आमी 7 जाणां आसा, 2 बिराडां एका घरान आमी 2 बिराडां आनी तेंचे बिराड जाता. रातची 2 सुमार एक गजाल जाली. एक 4 दीस पयलीं म्हाका तेंच्या शेजाऱ्यांसून विराजान फोन केलो की रातचें अशें अशें जालां म्हणून. हांव ताबडतोब ह्या स्पॉटार पावलो आनी सगळें पळोवन घेतलें. ह्या 1 दीस पयलीं आमी ह्या महेश भजेक हांगासून शिफ्ट केल्लो की भिंत तेंची कॉलेप्स जाता म्हणून, माती मातशी पडटा म्हणून आमी ताका शिफ्ट केल्लो आनी सगळी ताडपत्री बांदून घेतलेली. ह्या भिंती पडला इतर कोणाक कांय जालें ना, ते आमकां देवान एक बरें साल्वार केलें. आनी मागीर आमी दुसरे दिसा सकाळी फुडें आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक सकाळी फोन केलो की दोतोर अशें अशें जालां. दोतोरान आमकां एकूच शब्द सांगलो की तूं कांयच भिवू नाका, तुका जाता तितलें आपूण मदत करतलो, लोकांक पयलीं शिफ्ट कर, जावं कितें करूंक मेळटा तितलें कर. तशें आमी सगळें केलें आनी आयज दोतोरान आमकां 4 दिसां भितर CM फंडा थ्रू आमकां चॅक दिला, आपलो थोडो एमावंट कितें तरी दिता म्हणून सांगला. ह्या 2 दिसां भितर कांयच भिवू नाका सांगला, कितें आसा तितलें आपूण करून दितलो म्हणून सांगला. ह्या 3 फॅमिली घरां जी पडासर तुमी रावूं नाका, कितें जोडटा तितलो अर्दो खर्च 1-2 म्हयन्यांक काडा, वर्सान आपलें घर बारीकशें तरी रिपेरींग करा. सगळें गव्हर्मेंट करतलो, दोतोर करतलो, हेजेर रावूं नाका, आपल्याक जर कितें जाता तितलें करा. पणजेच्या गार्सिया दी ऑर्ता गार्डना कुशीक रस्त्यावेल्यान चलत वचपी एका चलयेचेर झाड पडून ताका गंभीर दुखापत जाल्ली. देखून ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्लें, मात ताचेर उपचार सुरू आसतना दुर्दैवी मरण आयलें. राजधानी पणजेंत फाटल्या 3 दिसांत झाडां पडपाची ही दुसरी घडणूक. 3 दिसां पयलीं कामात हॉटेला कडेन झाड पडून कार आनी दुचाकीचे बरेच लुकसाण जाल्लें. सकाळी 10-10:30 वरांचेर मेरी इमॅक्युलेट चर्च जी आसा त्या चर्चच्या सायडीन गार्डन आसा, त्या गार्डना कडेन एक व्हडलें झाड पडून एक चली मनीस जखमी जाल्ले.
हे चली मनीस जावन आसा रामनगर बेती हांगासरले. तेजें नांव जावन आसा आरती गोंड. हे चली मनीस कामाक लागून आपल्या ऑफिसान वयताले आनी तेन्ना उटांगराचो पावसूय चालू आसलो आनी वाऱ्यान हे झाड जे त्या चलयेर पडलें आनी ते चली त्या झाडाक पोना मेळ्ळें. पोना मेळून ताका गंभीर जखमी जाल्ले आनी ताका जखमी आसतनाच हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लेले GMCन. तेचेर ट्रिटमेंट चालू आसलो आनी ट्रिटमेंट चालू आसतना ह्या चलयेक मरण येयलें. रामनगर बेती हांगासरले आरती गोंड हे 19 वर्सां पिरायेचे चली आयज झाड पडून ताका मरण येयल्लेलें आसा. कांय दिसा पयलीं अशेंच एक झाड कामत हॉटेलाच्या फुड्यान आसलेलें तें झाड पडलें आनी तें झाड पडटना चलत्या गाडयेर तें झाड पडलें. सुदैवान तेन्ना कोणाक कांय जावंक ना. पूण आयज जी घटना घडली त्या घटनेन एका चलयेचेर ऑफिसान वयतना ते रस्त्यार वचून चलत वयताले त्या चलयेचेर झाड पडून ते चली जेचें नांव आरती गोंड 19 वर्सां पिरायेचे हे चली ताका मरण येयल्लेलें आसा. गोमंतक TV तुमच्या मुखार अश्यो बातम्यो घेवन येत रावतलो. पळयत रावत गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.